Hello, Father Kubicki here, and our first reading at Mass today is from the 14th chapter of the prophet Hosea. Pope Francis commented on this a few years ago and said that here we see that God is not stingy with his love and mercy, but is generous and forgiving and patient as he waits for his sinful children to return home to him. Quote, "This is the heart of our Father. God is like this. He never gets tired, never, and he did this for many centuries." End quote. To those who think that there is so much sin in the world or in your life that God could not possibly forgive, Pope Francis said, "Well, try. If you want to discover the tenderness of this Father, go to him and find out. Then come and tell me about it." God never tires of forgiving, but we get tired of asking for forgiveness, and so we give up trying to overcome temptation and sin. That's why I always like to say that one of the biggest temptations is discouragement, because discouragement leads us to give up. Let's listen to what Hosea had to say and be encouraged by his words today, or whenever we get discouraged by our weakness. Return to the Lord your God. You have collapsed through your guilt. I will heal your defection, says the Lord. I will love you freely. Let him who is wise understand these things. Let him who is prudent know them. Straight are the paths of the Lord. In them the just walk. So let's help one another walk in the paths of the Lord today, because these paths will one day lead to the ultimate happiness of heaven. Gayan Gyoya, A26, page number 13, A26. Sonia, Sonia, lagi Sonia.
सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी मिसांत भेटयता सोंपलेल्या विल्फ्रेड मिनेझीस मिस्किता. आज ताका 3रे वर्स भोत्ता. कितें भाशेन ताका सासणाचो विसव दिवं सुर्गीचें सूख फावो केल्या प्रभून ताचे खातीर मागुया. तशेंच मागूंक लायता सोंपलेल्या आवरोला मिनेझीस ह्या आमचे भयणी पासत तिकाय सासणाचो विसव मेळो म्हूण मागुया. आज आमी कितें भाशेन एंजियो फेर्नांडीस ह्या आमच्या भावा खातीर मागता. आपल्या जल्माचो दीस तो समोर उमता. देवान ताचेर आनी ताच्या सगळ्या कामाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण ताचे खातीर मागुया. आमची भयण इनासिया बार्बोसा पिडेंत आसा. कितें भाशेन ICUन आसा तिचे खातीर मागुया. देवान तिका पेकोणी दिवंक आनी तिका इलाज फावो करूंक अदीक बरी भलायकेन तिका पुर्ती हाडूंक म्हूण तिचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं. लांगडा मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हणटूच सरपा परी चतूर आनी पारव्या परी सादे जाय तशें जेजू आज आमकां शिडकायता. आमी दर दिसाक आमच्या जिवितांत चतुराय सांबाळूंक, दर दिसाक आमच्या जिवितांत उदीक आनी उदीक आमी जें कितें करता तें बरे तरेन सादेपणान करूंक आमकां सगल्यांक ह्या संवसारांत जियेतना हीच सादेपणाचो गूण आमकां फावो कर म्हूण ह्या खतखत्यान आमी मिसांत आमकां सगल्यांक मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागुया. काळजांत दूख दूर तोल्या बोगसोने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत को तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय, आपूंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत को आमचे खातीर विनोती कोच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत को सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकांच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय. तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या सासणांक. होजियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, इस्रायला, सोर्वेस्पोरा तुज्या देवाशी परतून ये. तुमच्या खोटेपणाकूच लागून तुमचें गोरटान जालां. कोणती दुखीची उतरां घेवन सोर्वेस्पोराशी परतून येयात. ताका म्हणात, सगल्या आमच्या खोटेपणां काडून उडय. आमकां नव्यान सूख मेळच्याक आनी आमची ओंटांनी आमी तुका वाक्कान्नीची बेटवणी करच्याक सगळे आमचे खोटेपण काडून उडय. आसिरियेच्यान आमची सोडवण करूंक जायना. घोड्यांचेर आमी आनीक बसची नाव. आमच्या हातांनी केल्ल्या वस्तूंक आमी परतून आमचो देव म्हणून पाचारची नाव. कित्याक तुज्या सोवे अनाथांक काकलूत मेळटा. ताच्या विस्वाशीपणाक हांव ओकोत लायता. सगल्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग कोत्तलो.
कित्याक म्हजो राग तांचे वेलो कोडसोडलो. दोवा वरी हांव इस्रायलाचेर पडटलों आनी तो कोणेला सारको वचतलो. हिवोरा पोरी तो पाळां घेतलो आनी ताचे फांटे पयस पयस पावतले. तो आजी तिना वरी सुंदर आनी लेबना पोरी दुमदुमीत जातलो. मोजे सावळेक ती बसूंक येतली. गंवाचे पीक तांकां खूब मेळटलें. दांकाचे मोळे ती रोयतली आनी हेल्बोनाच्या इतलो नांव वस्तो सोरो तांकां मेळटलो. कुड्ड्या देवा लागीं एफ्रायमाक आनी कसलो संबंद उरला? ताचे मागणें हांवूच आयकोतां आनी हांवूच ताचो सांबाळ करतां. हांव एका सोदां हिरव्या सोरू रुखा सारको. सगळी तुमची सुफळाय म्हजेच तावन येता. शाणो मनीस ही उतरां समजून घेवं. जाणार मनीस तांचो अर्थ आयकूं. सर्वेस्पराच्यो वाटो नीत. बरीं मनशां तांचेर चलतात, पूण पातकी मनशां आड्डून पडटात. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब. वाखाणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. परतून म्हणया, वाखाणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. काकलूत सारा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोणवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचें खोट धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. वाखाणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. काळजांत सोंतूर आसल्यार तुका मानता सायबा. देखून काळजांत म्हज्या जाणवाय रिगोय देवा. म्हाका नितळ करशी जाल्यार नितळ जातलो. तर कोर म्हाका धुवन बर्फा परस धवो. जबाब. वाखाणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. तीर मोन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. वाखाणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूंक उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. तुजें किर्तन सायबा म्हज्या तोंडाक करच्याक. म्हज्या ओंठार तूं घाल वाखाणेची उतरां. जबाब. वाखाणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. उद्गार. स्वताचो आत्मो येतलो, तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सोत तुमच्या मनांत हाडटलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, आयकात, लांगड्या मोदें मेंढरां कशी हांव तुमकां धाडटां. देखून सोरपा पोरी चतूर तरी पारव्यां पोरी सादे जायात. मनशां थंय शिडूक रावात. ते तुमकां धरून धर्म सोबीत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोन मारतले. म्हजे पासत राजा पातशां सोशी तांच्या आनी ओन भावार्थ्याच्या फुड्यांत तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितूच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कित्याक उलोवंक जाय तें
तुमकां ते घडयेक कोडीत जातले, कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पूत धुवो आवय बापाचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो दुवेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत ती रावत तोच तारण जोडटलो. एका नोगरांत तुमकां धुमाळो दितीत जाल्यार दुसऱ्या नोगरांत पडून वचात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायलाची नोगरां तुमी भोंवून सोंपोवची नात. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जिवीत आमकां एक विचित्र तरेन देवान मांडून दिलां आनी विचित्र मांडावळीन आमी ह्या संवसारांत जियेतना ह्या 4 दिसांचो संवसार आमी म्हणटा. पूण जिवितान आमी जियेता आसतना संवसार आमी अधिकार चलोवंक आयलेले परी आनी संवसारांत सदांकाळ जियेतले परी आमी जियेता. जायते फावटी आमचें धोरण इतलें की आमी समजता की आमी सदांकाळ सासणाक संवसारांतूच आसतले. हाका लागून आमचे मदें ग्रेस्काय पुजावपाची, बाटा बेसां एकठांय करपाची, आमचे मदें गोरवान उलोवपाची, एकामेकाक खाला उडोवपाची हें आमचे मदें आसता. इतलेंच न्हय, जो कोण मनीस देवाचे आनी देवा प्रमाणे ताच्या आज्ञान दिल्ले प्रमाणे चलता तो मनीस आमचे दोळ्या मुखार आनी आमचे नदरे मुखार एक आडकोड. कित्याक हो मनीस आमच्या तोंडार आमकां सोत कितें तें सांगता. नाका लागून जेजू म्हणटा, हांव तुमकां पाठयतां, पूण तुमी सोरपा परी चतूर जायात आनी पारव्या परी सादे जायात. देवाचें राज आनी ताचो पवित्र आत्मो आमचेर देंवता तेन्ना आमी सगल्या सादेपणान हें देवाचें राज परगटूंक गरज. देव आमचे सगळे बऱ्यो बऱ्यो वस्तू उलयता. देव आमचे सगळे वायट आसा तें तोंडार सांगूंक आमकां दुसऱ्यांक शिडकावंक आपयता. पूण आमच्या जिविताचेर नदर मारूंकूय देव आमकां उलो मारता. जेन्ना आमचें जिवीत नरकांत आसता, पातकांत आमी जियेता, तेन्ना देव आमकां उलो मारता आनी आमचें जिवीत बदलूंक नवसरूंक तो आमकां आव्हान दिता. जायते फावटी आमी दुसऱ्या सवें मेंढरां कशीं वेता. पूण भाव भयणीनो, दुसरो आमकां न्यायसभेंत व्हरता, दुसरो आमकां वायट करता, दुसरो आमकां धरून दिता आनी दुसरो आमचे जेरबोन मारूंक तयार आसता. असल्या वेळार आमी जायते फावटी निराशी जाता. म्हजोच इश्ट, म्हजोच घरचो, म्हजीच सांगातीन म्हाका जेरबोन मारूंक तयार आसतात. जायते फावटी आमी उतरां आयकता, तो फारिझेव, तो इगर्जेन देवस्पण करता आनी भायल्यान सगळे आडगां करता. आनी अशें आमचे मदें मनीस आसात. पवित्र आत्मा आमकां बरे तरेन सगळी खालतिकायेन आमचें जिवीत जिवंक उलो मारता. आमी क्रिस्ती जिवीत जिवंक गरज. देवाची तत्वां, भोव करून जेजून शिकयलेली तत्वां, पेल्याचो मोग आनी एकामेकाची सेवा करप दर दिसाक आमच्या जिवितान आसूंक गरज. पूण जायते फावटी हें दिसती पडना. आमच्या जिवितान अर्देंच आमी करता आनी अर्दें सोडून दिता. तेन्ना जेजू आमकां आपल्या उतरांनी शिडकायता आनी म्हणटा, तुमी कितें उलयतले, कितें करतले, तें बापाचो आत्मो तुमकां त्या वेळार उलयतले ते तुमी न्हय, पूण होच पवित्र आत्मो तुमकां शिडकायतलो आनी तुमकां धीर आनी बोडान भरून आदार दितलो. जिवितान आमकां ह्याच पवित्र आत्म्याचे कृपेन जिवंक आदार मागुया आनी सगळें वायट आमचेर येता तें पयसावंक आमचें जिवीत नवसरून दुसऱ्यांचें जिवीत बरे तरेन मार्गार हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण ह्या मिसान मागुया. कायम घेऊया C43 पेज नंबर 46. C43.
For us the blood of Christ. मोशा बाबूने मोशेन तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देवबापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आमच्या आनी आमच्या पवित्र शुभेच्छा देवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुझ्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतोस करना नितोड जावं आनी सुर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस ओदीक सुफोड कर. आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासनाचे देवा सोर कार्यांचो थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूर तुवें रोचले, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसनां अनुदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेळिल्ली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता. तुज्या सातां भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोळबरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका आसय सय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका आसय. उंच सर्गी तुका आसय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोड्डो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत पातकाचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेने हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुट पोरगोटुया. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन्न देखून आमी तुका दिन वाचता. जी चिकुड्यान रगोस तरी आमा समेस्तां
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा विलफ्रेडाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो 3 वर्सां फाटीं तुवें आपोवन व्हेलो, तसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्नुता आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगात तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या जे नांव पवित्र जावं, जे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडू दिवं नाका, पूण वायटांतले सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन उतरेकता. आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जी कशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजू चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सगळ्या सूख माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाची शरीर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी वस्त जेसू आमकां चतूर जावंक आनी सादेपणान आपलें राज विस्तारूंक आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका चुकान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. बापा, येद्या व्हडत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणुया. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक आमकां रेड अलर्ट आसा म्हणटकूच आमी सगळीं एकामेका खातीर मागुया. जायतीं आमची भावा भयणां आमच्या गांवांनी बुट्टीन सांपडल्या. तांकां देवान सुरक्षीत सांबाळ म्हूण तांचे खातीर मागुया. ह्याच मनान आज सांजे आमी 7 वरांचेर पवित्र ऑर करतले. आमच्या भावांक बो करून देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी ह्या आमचेर वादळ मोड येता तें सगळें पयसावंक म्हूण बो करून गोंयच्या साहेबाक फुडें धरून आनी 5 वाज आमकां आपले मजतीन आमचें गोंय राखो म्हूण किरीत भाशेन तांचे विणवणेन आज आमी पवित्र ऑर भेटयतले. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं आनी सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया. F16 पेज नंबर 93. F16. Cristo shanti, Gora